मिसा बेटेक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया. आय 11 काकलूत सारा देवा. Kaklus sara deva, kaklut korundakoy, okon valya deva, dunyau kusululo, kaklus sara बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळा भाव भयणीनो, आयज प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार पाडटा. हो प्राचीत काळ बापाची दोयाळ काकलूत आनी मोग भोगसणे चाकूंक जिवितांत नवसोडणेची पावलां मारूंक जिवितांत रुपांतर करूंक बापाची महिमा आनी भोगसणेपणाचो काळ. देखून आयज सेवाधर्मेचो विशय तांची महिमा ताणें भोगली. तेच पोरी 1622 वर्सां मार्चाचे 12 पाप साहेब जॉर्ज 15 हाणें सान फ्रांसीस सावियर सांत म्हणून परगट केलो. ते घडूंक ह्या वर्सा 400 वर्सां बरयल्यात. तशेंच संभ्रमणीन कालचो दीस बॉम जेजूच्या बाजलेंत आदले गोंय जालें. फ्रांसीस सावियर संवसारी व्हडपणान सोडून जेजूक महिमा दिवंक वावुरलो. आमी दर दिसा ही आमचे जिविताची यात्रा चलतल्या. आमची चूक अशेंच बापाची महिमा भोगसूंक वो तांचे मोहिमेन भितर सरूंक आनी तांचे मोहिमेची भागीदार जावंक अशें संवसारी आशा सोडूंक वायट पाट करूंक आनी बरें देव बापाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमच्या जिविताची रुपांतर करूंक बापाची महिमा भोगसूंक पावंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसा बलिदानान बापाची कृपा मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. हे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातके म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूंक
आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिबिताक पावो. प्रार्थया. बलिदान देवाक दिन वाचून बेडिता मारिया गुस्तारी सुद्धा तांचे पासो ते बेडीन आमी मागता. तशेंच आयज आपलो वाडदीस समारंभात रोज सेबेस्टियन ब्रिटो, निकलाव फेर्नांडीस आनी कार्मेलिना कार्दोजो तांचे खातीर आमी मागता. देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या देरान आनी कृपेन तांकां बरोवंक हे बेडीन तांचे पासत मागता. सासणाचे देवा, तुजे प्रतिबंध पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलां. तो तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो पुरजोळ भोगूंक आमा समेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोलो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान आब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गार दोले मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार तीं सगलीं नोकेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच पोरी तुजी सोनसोत जातली. आब्रामाक सर्वेस्पराचें सोत मानलें आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें म्हणलें, ह्या देसाचो दायजी तुका करूंक कालद्यांतल्या ऊर नगरांतलो तुका भायर काडलो तो सर्वेस्पोर हांवूच. आब्रामान पोर्तिपाल केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातोलें म्हूण कशें म्हाका कळटलें. सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चितोल, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कोवडो आनी एक भुरगो पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगलें ताणें ताका हाडलें आनी अर्दान अर्द करून ताका कातोलीं आनी दोगूय अर्दां एकामेका फुड्यान दवरलीं. पूण सुकण्याची मात अर्दां केली नात. तेन्ना अंतराळा वेलीं सुकणीं त्या मेलोल्या जानवराचें मांस खावंक आयलीं. पूण आब्रामान तांकां धांवडायलीं. आतां दीस दारीर पडटा पडटा आब्रामाक बरीच झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो भारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच कातोल जालो आनी एक
धुंवरतें आंगटें दिश्टी पडलें आनी तें जिव्या मारलोल्या जनावराचें दोनूय अर्दां मोदल्यान उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्राहमा कडेन एक करार केलो म्हणून हो देश इजिप्ताचे नदी मेरेन थावन ते युफ्रातेस हे व्हडले नदी पर्यंत तुजी सोनसोत हांव दितां. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिवितांतलो किल्लो कोणाचेच मुखार हांव कापना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कोर म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता ताचें मुखामोल सोदीत राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. तुजेंच मुखामोल सोदीत आतां सर्वेस्परा. तुजें मुखामोल लिपूंक नाका. तुज्या चाकरांक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव. काळीज गोड दवर. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. भाग्योन पावलून फिरिपकारान बरयल्लेले चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, हुर्बेन म्हजो पाटलाव करता आनी तुमकां मेवलोल्या आमच्या नमुन्या प्रमाणें चलतल्यांचे दोळे दवरात. खरेंच हांव तुमकां पुस्कोळडान सांगलें आनी आतां रडून सांगता. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलता. तांचो शेवट निसणटोन. तांचो देव तांचे पोट, तांचे वडवीक, तांचे लोजेर आसा. संवसारांतल्या वस्तू भायर तीं आनीक खंयचेच मोल दिनात. पूण आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गांत हांवच एक सोरवंडार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्त तो आपल्या पळजोळीत कुडीच्या उजवाडान ही आमची होलकी कुडीच्या रुपांतळ करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आदी करूंक शकता तेच पदवेन ही रुपांतळ तो करतलो. म्हणटोच म्हज्या भावा भयणीनो आनी प्रितीवंत इश्टानो, सौम्या सवें थीर रावात. तुमचो मोग म्हाका आसा आनी तुमकांच हांव अत्रेकतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश. आमी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें. उद्गार. लोकलोकीत रुपांतळ बापाचो ताळो आयकूंक येता. हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो. तांचे तुमी आयकात.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दीस जाले उपरांत जेजू पेद्रूक जोवांक आनी जाकोबाक आपणा बरोबर घेवन मागणे करचे खातीर एका दोंगरार गेलो. मागणे करता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसण जोगलावण्या सारकी लोकलोकीत धवी फूल जाली. अवचितूच दोग दादले ताचे लागीं उलयताले ते थंय हाजीर जाले. ते म्हळ्यार मोजेस आनी एलिशा. ते मोहिमेन भरलेले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुजाल्या भोगचे आसले त्या मरणा विशीं गजाल करताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जोड जाल्ले पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा तांणी भोगली आनी ताचे बरोबर उबे आसलेल्या त्या दोगांयकूय देखले. हे जेजू सोशिल्ले कोट सोडून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटूच 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोजेसाक आनी एक एलिशाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकळो आसलो अशें तो उलयता थंयच आसतना वयर तावन देंवून एका कुपांत तांचेर आपली सावळी घाली आनी त्या कुपांत रिक्तूच शीस भियेले आनी कुपांतलो असो एक ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, हांवें वेंचून काडलेलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो घासतूच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. ह्या सोगता विशीं शीस ओगेच रावले आनी आपणें कितें देखलां तें तांणी त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या भयणी भावांनो, फादर अँटनी डिमेलो आपल्या द प्रेयर ऑफ एन ओल्ड मॅन हातून ही कथा अशी सांगता. मनीस म्हणटा आपले भुरगे पिरायेंत आनी पिराय आसतना त्या सगळ्यान उमेदीन भरलेलो आसलो आनी पासून ह्या मनशान हो मनीस म्हणटा आपणे अशें मागणें केलें, देवाक म्हजें मागणें सदां आसलें, लॉर्ड हेल्प मी टू चेंज द वर्ल्ड, गिव मी द करेज टू चेंज द वर्ल्ड. संवसार बदलूंक म्हाका तुजी कृपा फावो कर. आनी बाबा म्हणटा अशेंच आपले जिवितांतली वर्सां ह्या उमेदीन येताना जेन्ना मदले पिरायेर पावलो द मिडल एज ऑफ हिज लायफ, तेन्ना तो म्हणटा आपणें पळयलें कांयच म्हणजे तितून घडोवंक ना. आय हॅव नॉट चेंज अ सिंगल सोल. कांयच बरेपण एके भाशेन दिवंक ना. आनी पासून ह्या पिरायेर पावलो तेन्ना तो म्हणटा आपलें मागणें अशें जालें, लॉर्ड हेल्प मी टू चेंज माय क्लोज नियर एंड डियर वन्स. म्हज्या फामिलीक तशेंच म्हज्या इश्टा मित्रांक तांकां बदलूंक तांची बदलणी करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. बाबा अशें हे मागणी करीत आपले फुडलें जिवीत सारीत आयत पूण जाणटे पिरायेर पावलो. आनी जेन्ना ह्या जाणटे पिरायेर म्हणटा आपण पळयलें हेंवूय कार्य म्हजे सरतून एके भाशेन घडोवंक ना. आनी हे वेळार म्हणटा हे घडयेर आपणें ओळखून घेतलें आनी ते वेळार जाणटे पिरायेर म्हजें मागणें म्हणटा अशें जालें, लॉर्ड हेल्प मी टू चेंज माय सेल्फ. दुनिया तूं म्हाकाच बदलूंक
म्हजी बदलणी करूंक म्हाका तुजो आदार तुजी कृपा फावो कर. बाबा न्हू ओ जाणटो मनीस म्हणटा आपणे इतली वर्सां जिविताची जियेलो हे आयज जें हांवें ओळखून घेतलां तें आदीं हांवें सजमल्लें जाल्यार आनी ओळखून घेतलेलें जाल्यार म्हज्या जिवितान कितलें बरेंपण आनी म्हजे वरवीं समाजान कितलें बरेंपण हाडूंक हांव पावतलो आसलो. बाबा न्हू बदलणी भाशेन आमी सगळे येता आनीक समाजान जायते बदलप जावचे, समाजान जायती बदलणी येवची, जावं सरकारी म्हळ्यार जावं कोणी हेर दुसरे म्हळ्यार हे सगळें बदलप येवंक जाय. हे आमचो खेरीत आवेस आनी आवडास आनी पासून फुडें आमी वावुरता. पूण बाबा न्हू फुडें आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान जावं आमच्या इश्टा मित्रांच्या वा आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक बरेंपण हाडूंक तांच्या जिवितान बदलणी हाडूंक जायते प्रयत्न करता. पूण आमचे जवळ एकल्याचें कितें काय आमी आमचेर लक्ष घालूंक आनी आमच्या जिवितान ही नवसरणी ही बदलणी हाडूंक आयज हो काळ एके भाशेन आमकां उलो करता. बाबा न्हू हो काळ पवित्र सभेन आमकां जवळ एकल्याक एके भाशेन आमचेर नदर घालूंक आनी हे जाणटे मनशान जे मागणें ताचें हे जाणटे पिराय जालें तें आयज आमचें करूं. लॉर्ड हेल्प मी टू चेंज माय सेल्फ. बाबा न्हू बदलणी आमच्या जिवितान घडून येवंक तें महत्वाचें काय. आयच्या वाचपाचेर आमचें लक्ष घालुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी एक खेरीत बदलणी पळयता. आब्राम जो एके भाशेन एक भाशेन जियेतालो ताका देव बदलून अब्राहम करता. ओके आपल्या ह्या एकल्याच देवाचेर ताणें आपलो भवाद दवरूंक आनी हो देव ताच्या कुटुंबा कडेन एक करार बांदता आनीक ह्या करारांत तांकां एकठायता. हे बदलणी ताच्या दान कडून हाडटा. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान भगवान पावलो फिलिपकारांक बरोवन एके भाशेन उदगास करून म्हणटा तुमच्या जिवितान एके भाशेन खऱ्या भावात्याची बदलणी घडून येवची गरज आसा. आनी बदलणी कशी घडून येतली काय न्हय तुमच्यो आदल्यो मोइसेसाचे कायदे तुमच्या जिवितान पाळून वो हेर बरेपण तुमच्या जिवितान हाडून पूण ही बदलणी घडून येवंक एकाच सुम्याचेर तुमचो भावार्थ उदीक तुमी थंय रावंक जाय. आनी जेन्ना एकाच भावार्थान तुमी जियेतल्यात आनी हेच एकाच भावार्थान येवन तुमच्या जिवितान बरेपण हाडटल्यात तेन्ना ही बदलणी तुमच्या जिवितान खरी क्रिस्ती भावार्थी कशें ही घडून येतली. हेंच बरेपण तुमच्या जिवितान एके भाशेन हाडूंक भगवान पावलो तांकां हांव उस्कायता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान आमी हे जेजूची एके भाशेन हे रुपांतर आमी हाची खबर आयकल्या. तुवें जेन्ना वयर दोंगरार ह्या शिसांक तो घेवन गेलो आनी तुवें म्हणटा ताचें रूप एके भाशेन बदललें. बाबा न्हू ही घडणी कितें दाखोवन करता काय पयले सुवातेर जेजूचें देवीक आसलें बरेपण ओळखून घेता जाल्यार दुसरे सुवातेर हो गूट ताच्या कश्टा मरना आनी पुनर्जीवनपणाचो गूट ताच्या शिसांक सजमूंक तुवें भाशेन हें बरेपण जेजू तांकां उगडापी करून दाखयत. बाबा न्हू बदलणी खरेपणी घडून येवंक महत्वाची आनी हेच देवाचो हवेस आनी आवड सदांच आमच्या जिवितान एके भाशेन बदलले हाडूंक आनी ह्याच खातीर सुरवातेकूचतान जेन्ना आमी मनीस कशे जल्माक येता जल्मान येतूच आमकां पवित्र सभेन संस्कार आमकां फावो जाता. आमकां पयले सुवातेर बावतिजमांतल्यान आमकां पवित्र सभेचें वांगडेपण फावो करता. बाबा न्हू आमी सादी मनशां देवाची खेरीत भुरगीं जाता ही बदलणी आमच्या जिवितान आमकां घडून येता. जेन्ना वाडून आमी व्हडली जाता जेन्ना थोरणे पिरायेर आमी पावता ह्या पिरायेर आमी क्रिस्माचो संस्कार आमी शेवता. बाबा न्हू हातूंतल्यान देव एके भाशेन आमकां पवित्र आत्म्याची मंदिरां करता आमच्या जिवितांनी बदलणी हाडटा आनीक आमी क्रिस्ताचे जिवे गोवाय जावंक आमकां तो बदलता. दोन दिसाक आमच्या जिवितान एके भाशेन आमी खरेपणी नसरी घडून येवंक संदान संस्कारांतल्यान ही करपाक घेवन पातकी जिवीत बदलून आमी नव्या जिविताक रोवंक आमकां आदार दिता. बाबा न्हू हे आमच्या जिविताच्या पयल्यान संस्कारांतल्यान ही बदलणी देव आमच्या जिवितान आमकां दिता. दुसरे सुवातेर बाबा न्हू जेन्ना आमी एके भाशेन आलता
आमच्या जिवितान एके भाशेन आमी सांडलेले कशें जाता आमच्या जिवितान गुळयत हाडना एके भाशेन बुडटा ह्या वेळार आमकां कितें घोटाय दिवंक हो संस्कार जेजून आमकां कडेन दवरला बाबड्यानो थंय ह्या वयर दोंगरार जेन्ना ह्या शिसांक जेजू थंय घेवन गेलो आनी जेन्ना ताणें तांचेर पंतर पळयलें तेन्ना तांकां किरीत ओगळी घोटाय ह्या गोश्टांक फुडें करूंक तांची फुडली वाट चालूंक किरीत बरेपण आनी घोटाय तांकां फावो जाली आमच्या लायन ह्या संस्कारांत एके भाशेन ही बदलणी घडटा हे सादो उंडो आनी हे सादें सोरो जेजूच्या जिव्या मासारोगतान बदलता आनी बाबड्यानो ही बदलणी आमकां कितें घोटाय दिता आमच्या जिवितान एके भाशेन हें भावार्थाचें पयण अदीक बरेपणान आमी वतूंक ही बदलणी आमकां एक घोटाय जाता आमच्या भावार्थाचें जिविताचें दर एक पावल आमी अदीक नेटान आनी उमेदीन मारूंक आमच्या आडकुळ्यांचेर जैत मेळोवंक ही बदलणी आमकां कितें बरेपणान आनी कुरपेन भरता बाबड्यानो आमच्या जिवितांत हें करूंक एक भाशेन 2 दिसाक आमी व्हरुया आमच्या जिवितान एक एक बदलणी गरजेची आनी खरेपणी बदलणी येता जाल्यार 2 दिसाक आमी हे दिस मावंटन एक्सपिरियन्स आमच्या जिवितान आमी घेवची गरज मुगे ह्या दोंगरार 2 दिसाक आमी चडूंक जाय जंय एके भाशेन हो अनुभव आमच्या जिवितान आमी घेवंक पावता बाबरे मिसाचे बेडीन आमकां मेळटा थंय सुवातेर आमी मागण्यांत वेळ सारूंक जाय जेन्ना आमी मागण्यांत देवा सांगाता वेळ सारूंक एके भाशेन आमी वेळ काडटा ह्या घडींतान हो अनुभव एके भाशेन आमच्या जिवितान आमी लागशीं तरेन घेता आनी ह्या अनुभवांतल्यान एके भाशेन गिरेस्त जावन आमी दोंगरा वयले सकयल देवन म्हणजे आमच्या चालत्या जिवितान आमी जियेतना देवाचे कृपेन भावार्थाचे घोटायेन आनी बरेपणान आमच्या जिविताचें पयण आमी करून आमी भावार्थाक गोवाई दिवंक पावतले हेंच करूंक आयज ही करीत करपाक आमकां मागुया ही बदलणी आमच्या जिवितान आमी घडोवन येवंक एके भाशेन ह्या काळांत आमी ही पावलां उमेदीन आनी भावार्थान मारुया हेंच करूंक आमकां कितें करपाक फावो कर म्हूण हे भेटेंत आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया सगळी आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबात सगळी आमी सांगातान आनी एका स्थळान उचारुया सतमान था देवाक सर पदवीदार बापाक सगळ्यान प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो आंकवार माळींतान जल्मलो पस पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुस्सार जोडलो तो मेलो ताका मिकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसाक मेलनांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयें शिव्या मेलांची मनसुबी करूंक येतलो सदमांता पवित्र आत्म्यान कदलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणी पुलीचे जिवतपण सासणाचे जिवीत आमेन आनी स्पवार्था आनी वेळार आमचे जण एकल्याची गरज त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया अब्रामान सर्वेस्पराचेर सोत मारलें आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो पाप साहेब आयज पाप साहेब कसो आपलो गवळीक वावर सुरू केल्यार 9 वर्सां भरतात ताणें आपल्या वावराक घेतलेलो ब्रीड दोयाळायेन ताणें ताका आपयलो ताचे वरवीं ताणें आपल्या वावरांतल्यान संवसारभर जेजूची मोहिमा तो परजो लावन आनी हे वरवीं बिस्पांक याज्ञिकांक तो एक परजोळीत देख जावंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया
मोन फकत संवसारी वस्तूंचेर आसा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी खऱ्या मोनान आनी काळजान सेवा करूंक तांचें काळीज मोन रुपांतराय म्हूण बापा लागीं मागुया. Gloria deva, alcanzótalo, bukti podan martaulo. सोम्या सोवे थीर रावात. आमच्या मागण्याच्या जिविता उदेशी देव कृपेन आमी वाडूंक दिसान दीस सोम्याचे शिकवणेक आनी ताच्या उतराक थीर रावूंक आनी हे वरवीं जिविताचें रुपांतर करूंक भारी वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. Gloria deva, alcanzótalo, bukti podan martaulo. हो म्हजो पूत ताचें आयकात. ह्या वर्सा फ्रांसीस शावेराक सांत म्हूण परगटल्यार 400 वर्सां भरल्यांत. तो आपल्या जिवितान जेजूक सदांच मोहिमा दिवंक वावुरलो. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना जेजू सांगता तें आयकून जेजू सारकी दयाळ मोवाळ काळजाची जावन एक दीस आमी सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन ताचे मोहिमेन भितर सरूंक बापा लागीं मागुया. Gloria deva, alcanzótalo, bukti podan martaulo. बोधार बापा आमची केत मागणी हे वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यात. तुझे उदारपणान आमची मागणी तूं आयक. दस क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. दाना बापाक भेटयतना आमी गायन करुया. C32 सर्वेस्परा देवा. सर्वेस्परा देवा, स्वीकार कर हे देणे ज्या सोऱ्या उन्याचे. ही भेट तुका मानता दोशी कर, हे भेटेन घालता सुख दूख आमचे. याज्ञिक पवित्र Montolo, Bondulsa, Yasoria, Uliaso. Amce dele coru, Pautolo, Christa ce currogot grasamso. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्यायाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेन्ना तुवें अब्रामा कडेन करार केलोय तेन्ना तुजे बासवणेची ताका खात्री दिवच्याक तुवें ताका मनसतीचें बलिदान भेटोवंक लायलें. पुसासनाचें सूख आनी कुडी आत्म्याचें मोहिमेवंत रुपांतर बासावन आमचे लागीं नवो करार करचे वेळी तुज्या विस्वासीपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुज्या पुताचे कुडी रोगताचें बलिदान तूंच आमच्या हातान घालताय. ही आमची बेटोरी मोहिपासान मानून घे आनी तुजे वरवीं तुज्या कराराच्या बसावणेचेर तीर विस्वास दवरूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी शासनाच्या देवा
सर्वकाळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो कोश्ट मरण मोहिमेवंत पुनर्जीवनपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवादाच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सदांची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपल्या मोहिमेचो परजोड ताच्या दोळ्यां मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दोलबारां सांगाती प्रितमेर थांबून आसतना तुजी किर्ती आमी परगडटा आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorves mortum, povit, povit, povit. Doloroso, sorves mortum, sorgani sansar bola, ruja voi bova. Usorgi, usorgi, बाबा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपणी शोभन जादोस तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत पातकाची बॉक्सनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनचे पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Baba ta so good for good to me. Somia Jesu tuझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ऑत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पीत हा. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगतच्यो जाल्यार म्हाका समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या वागिवन बापा फिलिप नेर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेळ्या आनी ते आमच्या भाव भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा कुडीन मेळ्ळ्या समेस्तांक
तुझे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी करीतपणी आयज दिनवासलीचे बलिदान भेटिता मारिया गुस्ता डिसुजा तांचेर तुजो कितें आशिर्वाद घाल. तुजेच आयज आपलो वाडदीस मनयतात रोज सेबेस्टियन ब्रिटो, निकला फेर्नांडीस आनी कार्मेलिना कार्दोज तांचेर तुमचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन झुजे तिचे पोथी बागेन झुजे वाज बागेन फ्रांसीस शाबेड पदवासू बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळीत कामान वाल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुगांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सरवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितान सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरो भशेन अंतरेकता. तर आमकां तुशोदार काकडीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडपी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येथान राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक सभेची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळी आमी सहभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या बो पवित्र तूं सदां हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेतना गायन करुया. D42 तुजेच फाटल्यान येता जेजू.
Jesu आमचे
प्रार्थुया. मोयमेवन बाबा, ताबोर दोंगरार शिसाच्या दोळ्या मुखार रुपांतरलेल्या तुझ्या पुता जेजूक आमी ह्या संस्कारांत बाबतान वळखता. ताचे दैवीक जिणेंत आमकां वांटो दिवन आमी संवसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय. निमाणे दिसा तुजे बासवणे परमणे आमच्यो ओलक्यो कुडी जेजूचे वैभवी कुडी सारक्यो करून ताचे परसळीत मुखामळ रूप भोगूंक आनी सासणांक तुका दिनवासूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसया. आजच्या दिसाचे मेसाची मांडावळ केल्या सांत जुजे समुदाय तांकां आमचे खेरीत दिनवास. येता ते सोनवाराक मिस करूंक सांताक्रूज समुदाय आनी आयताराक कार्म सायबीण समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 15,999 रुपया. ह्या सुमारांत मिसां भेटलेली आसात तांची देसांवांनी नांवां आमी वाचता. ह्या सगल्या वांगड्यांनी कुटुंबान मिसांत वांटो घेवचो आनीक मिसांत वाचपाक करची. दोन दिसाक कोण आजी जातात ती सगळे आमी नोट करून दवरता. सोमारा दीस भुरगतले आत्मे वाचत भेटयला फेलिक्स फेर्नांडीस आनी मंगळारा दीस रॉकी गॅब्रियल आनी मारिया आंतोनियो डिसोजा हांच्या आत्मे खातीर भेटयला तांच्या कुटुंबान. बुधवारा दीस सांजे 5 पेद्रो आनी मार्सेलिना सिमोइस हांच्या आत्म्या खातीर भेटयला तांच्या कुटुंबान. ब्रेस्तारा दीस लायशा डिसोजा जे वाडदीस दिता देवाक दिन वाचून हें बलिदान भेटयता. शुक्रा दीस आंतोनियो डी सिल्वा हाच्या आत्मे खातीर. सोनवारा दीस आंतोन जुजे आनी मारिया आंजेला फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर. कोरेस्मांत आमच्या ही धर्मीक दाखोळ आमचे फिरगोशेन जातली. फादर नेवेल ग्रेशियस हाचे 3 दोगांय एक जातली. हो जातलो फुडल्या इतिहाक मासाचे 20 सांजेच्या 7:30 वाजता. फिरगोज सभेच्या वांगड्यांनी तिकेट येयल्ले आसात. तुमच्या घरांनी येवन येतली. तुमच्या घरांत जे वांगडी आसात आनी ते तांणी ह्यो तिकेट्यो तुमी काडच्यो. चुकून आसतना ह्या घरांत एक तरी काडचे. ज्या फिरगोज सभेच्या वांगड्यांनी तिकेटी व्हरूंक नात समुदायाक तांणी सोमारा दीस वच्यो म्हूण मागता. 30 तारखेर बुधवार दीस तो बुधवार पडटा. ह्या दिसाक आमचे फिरगोशेंत कुमसारां आसतलीं सांजे 4 वाजता. आमचे फिरगोशेंत दुसरे भायले यात्मीक येतले. ही संदी आमी घेवया. बरें कुमसार करून ही देव बसाय अनुभवूंक सोदता ती आमच्या जिवितांतली बदलणी आमी घेवया. ते दीस बुधवार म्हणटच मीस सकाळीं आसतलें. 30 तारखेर सांजे 4 वरांचेर कुमसारां आसतलीं. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसा बेटेर वांटो घेवन घरा वेताना आमी गायन करुया.
R38 तुझ्या हातान. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसो वासरो. शिरेन मोची तुझी विणे, ना शांती ना परवासो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोसो, तूच मोसो वासरो. शिरेन मोची तुझी विणे, ना शांती ना परवासो. Jesu, tu